आज डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट गोय सरकार हांच्या वतीन स्वयंपूर्ण गोय फ्लॅगशिप कार्यावळी खाला संवसारीक युवा कुशळताय दीस म्हळ्यार यूथ स्किल डे कार्यावळ घडोवन हाडली। ही कार्यावळ कला अकादमीत जाली। या कार्यावळीक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। या कार्यावळीचो उद्देश गोयकार तरणाट्यांक कुशळ करून नोकरे खातीर तयार करप असो आसा। मात हातून काय विरोधाभास दिसून येता। गोयान कार्यावळीचेर कार्यावळी घडोवन हाडटात म्हणजे इव्हेंटाचेर इव्हेंट जातात, कितलो पयसो मोडटा हाचो अदमास ना। मात रिक्रुटमेंटा खातीर गोयच्यो कंपनी गोया भायर गेल्ल्यो दिसून येता। बोवाळ जाल्या उपरांत ह्यो कंपनी रिक्रुटमेंट फाटी घेता खऱ्यो, मात ह्या जाग्यार अजून रिक्रुटमेंट जाला काय ना, जाला जाल्यार कोणाचे जाला आणि हे रिक्रुटमेंट खंय जाला हाजो एक मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जाता आणि ताजेर म्हाका दिसता सरकारान उलोवप भरपूर गरजेचें आसा। तशेंच आनी एक विरोधाभास आसा, हे इतले स्किलिंग अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंग कार्यावळी उपरांत गोयचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जे सुमार 10% आसा ते कमी करपा खातीर सरकार कितें पावलां उखलता हाजेर सुद्धा स्पष्टीकरण दिवप भरपूर गरजेचें आसा। आयच्या ह्या कार्यावळी वेळार मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकीं फार्मागुडी, दिवचल, म्हापसा, काकोडे आणि वास्कोच्या ITIच्या उत्कृष्टताय केंद्राचे उक्तावण जाले। या वेळार खासदार सदानंद शेट तानावडे, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, टाटा टेक, पुट्समिस्टर, सिमेंट्स, ताज हॉटेल्स, जॅगवर, डायकिन ह्या कंपनीचे प्रतिनिधी, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स तसेच डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। राज्यातल्यो ITI आणि टाटा टेक्नॉलॉजी हांचे मजगती MOU साइन जालो। कौशल गोय कुशल गोय ह्या उद्देशान डबल इंजिन सरकारा खाला तरणाट्यां खातीर स्किलिंग, रिस्किलिंग अँड अपस्किलिंग हो मंत्र आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी या वेळार उलयतना सांगले। गोय सरकार तरणाट्यांक रोजगारा खातीर सशक्त करप, CM एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ITI, शिक्षण संस्थांनी गुंतवणूक करपाक कंपन्यांक हाडप अशा वेगवेगळ्या उपक्रमा सयत एंटरप्रेन्योरशिपा खातीर कुशलताय वाडोवपाक बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगले। आमी स्किल दोन तरेन शिकयता। एक इट इज एन NSQF नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स एट अवर 8th, 9th and 10th ह्या स्टँडर्डान भुरग्यांच्या मदीं स्किलाची आवड क्रिएट जावची म्हणून म्हणजे एम्ब्रॉयडरी आसतलें, हॉस्पिटॅलिटी आसतलें, मेकॅनीक आसतलें, ब्युटिशियन आसतलें, ह्या 3 कोर्सान 3 लेवलाचेर 8वी, 9वी, 10वी हांगा शिकयता। आणि ताज्या उपरांत ITIंतल्यान वी आर गिवींग द ट्रेनिंग टू म्हणजे आमी रेडी फॉर इंडस्ट्री जाका म्हणटा ते भुरगे तयार करता। आणि आयच्या ह्या स्किल डेच्या निमित्तान तुमी पळयल्या उपरांत तुमच्या लक्षांत येता आसतलें की स्कूल आणि ITI ह्या दोनूय लेवलाचेर आमी जाका स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग ह्या कार्यक्रमाचेर भर दिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2014 प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत तांच्यांनी पळयलें की ह्या देशात की स्किल गॅप हो खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। आमकां प्रत्येक हाताक जर काम दितलें आसत जाल्यार त्या प्रत्येक हाताक स्किल करप गरजेचें आसा। इतके आमचे कडेन ह्युमन रिसोर्स आसा तो युटिलायज जर करतले आसत जाल्यार तेजें स्किलिंग करप गरजेचें आसा। आणि तेंच्यांनी पयलेच फावटी स्किल इंडिया नावाची नवीन मिनिस्ट्री सुरवात केली जी देशात केन्नाच नाशिल्लें। जे ताज इन हॉस्पिटॅलिटी, ताज म्हणजे ITI इन हाऊसकीपिंग हे कोर्सीस ITIन जॉईन करचे। आमी 10 जाग्यांचेर हे कोर्सीस घेतल्या उपरांत तांकां जेंकां 6 म्हयने इट इज एन आमी जाका म्हणटा थेरी शिकोवपाची आणि 6 म्हयने द प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स वी आर रेडी टू गिव इन द ताज। आणि ऑटोमॅटिकली जो भुरगो पास जाता आणि जाका आवड आसा 100% प्लेस आमी अशा पद्दतीचो जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ती ग्रॅब करप हे गरजेचें आसा।